नमस्कार गोमंतक टीव्ही तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार हांव दीप्तिका कोणकार लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। निमाणे कडेन कला अकादमीच्या उक्तावणाक सांपडलो मुहूर्त 10 नोव्हेंबराक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी जातलें उक्तावण। राष्ट्रीय खेळा सर्तीत महाराष्ट्राक 200 पदकांची आस्त। महाराष्ट्रान आता मेरेन जिखल्यात 193 पदकां। पर्यटकांक मारबोडे करून लुटिल्ल्याच्या आरोपाखाला हणजूण पुलिशेन 2 जाणांक केली अटक। शिवोले रेस्टॉरंटात घडिल्लो प्रकार। हणजूण दर्यावेळेर खडपांचे अडकून पडिल्ल्या पांडिचेरीच्या पर्यटकाक कॉन्स्टेबलान दिले जीवदान। जीवरक्षकांचे मजतीन पर्यटकाक काडलो भायर। वर्ल्ड कपात भारतीय पंगडान इतिहासीक कामगिरी करीत मेळयली सेगीत 8वी जैत। दक्षिण आफ्रिकेक 243 धांवड्यांनी हारयत पयली सुवात राखली काय। आनी गोयच्या आकांक्षा साळुंकेन स्क्वॉशान जिखले भांगरा पदक। तामिळनाडूच्या पूजा आरतीचेर 3-8 फरकान जोडले सयत। आता खबरो विस्तारान। निमाणे कडेन कला अकादमीच्या उक्तावणाक मुहूर्त सांपडला। 10 नोव्हेंबराक कला अकादमीचें उक्तावण जातलें अशी माहिती कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन दिली। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी कला अकादमीचें उक्तावण जातलें। खास इफ्फी खातीर कला अकादमी उक्ती केल्या। ओपन ऑडिटोरियम सोडून हेर बाकीची कामां पुराय जाल्ल्याचेंय मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें की आमची कला अकादमी येता त्या 10 तारखेक बरोबर 10 वरांचेर गोयच्या माननीय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोदजी सावंत यांच्या हस्तुकी जातले। ह्या आमच्या एकदा उद्घाटन सोहळ्याच्या निमित्त आदरणीय आमचे बांदकाम खात्याचे मंत्री श्रीमान निलेशजी काब्राल आणि आमचे सेक्रेटरी फॉर आर्ट अँड कल्चर मिनिन डिसोजा हे सगळेच उपस्थित असतले। त्या कला अकादमीच्या उद्घाटन सांजे बरोबर सिद्धिनंदन थिएटर एकदा आम्ही कला अकादमी लोकां खातीर लोकार्पण करपा खातीर आज मोठे उत्सुकतेन आणि आतुरतेन जो 10 तारखेक जो ही गोष्टी अल्टरेशन म्हणजे बारीक बारीक गोष्टी म्हणजे त्या नोंद घेतिल्ले आसात आणि त्या संदर्भात आमचे तसे कामही सुरू आसा। नंतर काही गोष्टी मेजर जर तांचे जर कितें जर आसले सर्विलियन्स ते सगळे एसी जे आसात थंय आमी रिपेर केल्ले आसात। ताजे युनिट्स आमी थोडेशे रिप्लेस केल्ले आसात एज पर द कॅपेसिटी। कारण बरेचश्यो काही गोष्टी कला अकादमीचे कितें टेक्निकलीचे काही गोष्टी जर विषय जर असो जाल्यार तो आमी एक गोष्ट आसा की ह्यो आमची इंडियन क्लासिकल म्युझिक आणि वेस्टर्न क्लासिक म्युझिक जे आसा तांची स्ट्रेंथ आमी वाडयलेली आसा। आणि पयलू खूप कमी स्ट्रेंथ आशिल्ली आणि डिसिप्लिनो खूप वाडलेले आसात। आमी जर बाकीचे सगळ्यात जर काही गोष्टी जर आमी करता ऑडिटोरियम हय 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 बाकी सगळे फंक्शन्स अजून काम आमचे कंप्लीट जावना। ते कंप्लीट जाले नंतर विल कम आउट विथ ना सध्या आमी ते हातूंत लावना। पडलेले स्टेज म्हळ्यार ती फक्त फ्लोर तेजो रूफ जो आसा स्टेज पडना स्टेज आसा तशी आसा तो रूफ जो आसा पळय तो रूफ पडिल्लो आसा। ताजेर थोडोसो PWD आमचे काम सुरू आसा ताजें डिझायनिंग सुरू आसा। आमी आतां मोडलीच जाल्यार नवे आमचे कडेन आनी कितें ऑप्शन आसा काय कितें ते सगळे टोटल आर्किटेक्ट जो आसा ताजेर काम सुरू करता। पदकांची अपेक्षा आशिल्ल्या खेळगड्याक आमी सुरवातीपासूनच प्रोत्साहन दितात। पदक जैतिवंत खेळगड्याक सरकारी नोकरी मेळटली हाची तजवीजूय आमी करतात। ते भायर तांकां रोख रक्कम बक्षीस म्हणूनय दितात। ताकाच लागून आमचे खेळगडे राष्ट्रीय खेळा सर्तीत बरी कामगिरी करतात अशें महाराष्ट्राच्या ऑलिंपिक संघटनेचो मुखेली सांगता। राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या पदक वळेरेंत महाराष्ट्र पयले सुवातेर आसा। हे फाटभुंयेर महाराष्ट्र ऑलिंपिक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिशद घेतली। महाराष्ट्रान राष्ट्रीय खेळा सर्तीत आतामेरेन 193 पदकां जिखल्यात। बेगीनूच आमी 200 पदकांचो आंकडो हुंपतले अशी आस्त संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दवरल्या।
ते भायर राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या आयोजनाक लागून महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेन गोंय सरकाराची तोखणाय लेगीत केल्या. कमी वेळ आणि लहान राज्य असून लेगीत गोंयान हेर राज्यां परस बरे आयोजन केला अशें तांचें म्हणणें. तसं बघितलं तर तुमच्या गावावर आम्ही प्रेम करणारे लोक आहोत. परंतु आम्ही आजपर्यंत जेवढ्या नॅशनल गेम बघितल्या थोड्या वेळात म्हणा किंवा छोटं राज्य असून सुद्धा 10,000 ॲथलेटची तुम्ही सोय केलेली आहे, उत्कृष्ट सोय केलेली आहे. चुका ह्या सगळ्या कोणाकडे थोड्याफार होऊ शकतात, त्याच्यात काय त्यांना नाकारता येत नाही. परंतु आमची कुठलीही तक्रार तुमच्या विरुद्ध नाही. अत्यंत चांगल्या पद्धतीने तिने मला सेवा दिलेली आहे, चांगल्या पद्धतीने ठेवलेलं आहे, फूड सुद्धा चांगलं दिलेलं आहे. सो मी आय एम व्हेरी थँकफुल अबाउट युअर ऑर्गनायझर आणि ऑर्गनायझेशन. दॅट्स ऑल. तुम्ही जर पॉलिसीज नीट ऐकल्या तर मला असं वाटतं शासनाच्या पॉलिसीज ह्या डीप रूटेड पॉलिसीज आमच्या. खेळाडूला आम्ही सुरुवातीपासूनच प्रोटेक्शन देतो. द डे ही प्लेड ही हॅज हिज जॉब ॲज सिक्युअर, but he has to be competitive and he has to be alert also. So he has to pass the examination. He has a reservation in the sports. Second important thing, those who get a medals, जिसको मेडल मिळत आहे, ज्याला मेडल मिळतं त्याला माहिती आहे मला रिवॉर्ड मिळणार आहे. आता जसं त्यांनी सांगितलं गोल्ड मेडलला 7 लाख रुपये, सिल्वरला 5 लाख रुपये, ब्रॉन्झला 3 लाख रुपये. मला सांगा खेळाडू कमीत कमी त्या आशेने त्या ठिकाणी दिवस रात्र मेहनत करतो. जी काही लागेल ती ऊर्जा, जी काही लागेल ती मेहनत तो स्वतः करतो. इट इज इन्व्हेस्टमेंट गेम. तो त्याचे पूर्ण लाईफचं बेस्ट एफर्ट इन्व्हेस्ट करतो. तेव्हा त्याला माहिती पार्टिसिपंटलाही आम्ही रिवॉर्ड देतो त्यांना. We have done our briefing. On the dais, I would like to welcome Mr. Ranjit Singh Dere, who is our Ran Singh Dere, who is an officer from Government of Maharashtra. We welcome you, sir. Thank you for your support. We have with us Mr. Navnath Phortare, is from Directorate Sport, Deputy Director of Sports, who is here. And this is our team. A team who is achieving a mission, and we would like to proceed further. Thank you very much, and we can start question and answer further. Then we can. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत आयिल्ल्या दिल्लीच्या दोगा पर्यटकांक शिवोले थलासा हॉटेला लागसार बळोवपाची घडणूक घडली. गाडयेच्या मुद्द्यावयल्यान झगडी सुरू जाली. जीपेंतल्यान 5,000 रुपये ट्रान्स्फर करपाची धमकी लेगीत तांणी दिल्ली. पर्यटकांनी कागाळ केले उपरांत हणजूण पुलिशेन ही कारवाय केली. आयतारा दिल्लीच्या दोगा पर्यटकांक दनपारच्या 3:30 वरांचेर बडोवपाची घडणूक घडली. थलासा हॉटेलाच्या लागसारच्या पार्किंगेत पार्क केल्ली गाडी काडपाचो यत्न करताले तेन्ना अचकीत थलासा हॉटेलात काम करपी सुरक्षा रक्षकांच्या दुचाकीक टक्कर जाल्ल्यान तांकां लोखणाच्या रॉडान मार बडय केली. तशेंच तांचे कडल्यान जीपेंतल्यान 5,000 रुपया ट्रान्स्फर करपाची धमकी लेगीत दिली. They're away from the incident place just to make sure that he's safe. But they came all around with 6-7 people, and they started using sticks and with their bare hands, and they just I'm being a little quirky here. They just slapped the hell out of me, and I fell on the parking lot. And they did it 2-3 times, and they picked me up by the neck, and they were like, "Maafi maang, and I'm giving you 5 minutes. Just give us $5,000. Otherwise we'll start doing the same thing again and again." Yeah, sure. Through that transaction only, the police were able to identify the culprits. There were so many of them, but from what I recall, there were around 7-6 people. And one of the guy whom we identified, he was all fired upon us through sticks, and as I'm repeating that again, through his hands, and see what he did.
कहाँ लगा देखो बेटा? स्टेशन आए सर के साथ, सर ने हमारी बहुत हेल्प करी। तो सर ने जैसे कि एप्लीकेशन दी अंदर, बट उस पर कोई अभी तक कोई कार्रवाई हमें देखने को नहीं मिल रही है। कोई भी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई उनके लिए कोई भी उपलब्ध नहीं है। सर हम सुबह से इतने परेशान हैं, हमारा कोई ट्रिप नहीं हुआ है। हम कल से ही अपने होटल्स में बस बैग रखे हुए हमारे, हम बाहर ही घूम रहे हैं। और सर मतलब वी जस्ट वांट जस्टिस, इस चीज़ में हमें इंसाफ मिले। और हम नहीं चाहते कि आगे भी कोई इस चीज़ का शिकार हो। इस वजह से हम चाहते हैं इस चीज़ पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये सर अब 3 बजे से 3:45 तक ये चला था सर, 45 मिनट तक। नहीं कुछ अनबन नहीं हुई सर, हम तो अपने होटल जा रहे थे सीधा, हमारी कोई अनबन नहीं हुई किसी से। हमारी गाड़ी I-20 एस्टा। मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने ऐसा क्यों करा। इट वॉज़ वेरी शॉकिंग टू मी, बहुत शॉकिंग था मेरे लिए कि उन्होंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमारा कुछ मतलब हमने उनसे कुछ बोला नहीं। तो नहीं वो पूछने आई नहीं सर, मैं गया था बाहर। मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे बोला कि भाई लग जाती है, थोड़ा पेशेंस रख, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी गाड़ी की भी लाइट टूटी है, तुम्हारी गाड़ी की भी लाइट, तुम्हारी गाड़ी में पीछे उसमें लगी है बम्पर जो स्कूटी का होता है लोहे वाला। तो उसके बाद उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। उनको लगा कि मैं एरोगेंटली बोल रहा हूँ कोई चीज़, या मेरी टोनैलिटी कुछ लगी, एंड वो ऑफेंड हो गए इस चीज़ से। मैंने कोई उनको गाली नहीं दी, मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत फ्रेंडली था। और उसके बाद उन्होंने मेरे को जैसे ही मारना चालू किया, तो सर इस तरीके से उनकी गाड़ी नहीं सर, उनकी स्कूटी थी, उस स्कूटी कुछ भी डैमेज नहीं थी। मेरे को नहीं लगता सर कुछ भी डैमेज थी, बल्कि डैमेज हमारी कार में ज़्यादा। हेडलाइट बिल्कुल हल्की सी क्रैक हुई है, बट मुझे नहीं लगता सर उनकी में कुछ हुई है, क्योंकि वो लोहे का जो कैरियर होता है स्कूटी का, उससे टक्कर। आपलो जीव वाटोवपाक तांच्यांनी 5,000 रुपया जीपेतल्यान तांकां ट्रान्स्फर केले। उपरांत दोगां पर्यटकांनी हणजून पोलीस स्टेशनात वचून दुबावीत तांचे कागाळ नोंद केली। कागाळ नोंद केल्या उपरांत हणजून पुलिशेन दोगांय आरोपी मार बडय केल्ल्या प्रकरणात अटक केले आणि धमकावन घेतिल्ले पयशे पर्यटकांक परत दिले। देखून पर्यटकांनी हणजून पुलिसाचे आभार मानले। उसके ऊपर मैं ये बोलूँगा, वी आर वेरी थैंकफुल टू अंजना पुलिस स्टेशन, CR नंबर 149/2023 अंडर द सेक्शन like 30 attempt to murder and extortion charges and other sections have been filed, and we are satisfied like whatever action like has been taken by the police, and the FIR copy, we have received the FIR copy and all the required support from Anjana police station and the Goa police. I would also like to mention we are very thankful for PI Prashal Desai. He really helped us. Like we were I don't know, there was a misunderstanding. Back then we were thinking that we couldn't communicate with the seniors officers, so we had a misunderstanding that there is nothing going on. But when we really communicated with them, they really helped us out. स्नेहा होसोटीकर सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। आयतारा दनपारा हणजुण्या दर्यावेळेर तळपांनी अडकून उरिल्ल्या दिलीप शिवम ह्या पर्यटकाक जीवरक्षकाचे मजतीन भायर काडलो। मजती खातीर ताणें स्वता उजो घालपी दळाक कळीत केलें। आपूण खंय आसा हें ताका सारकें सांगपाक जमूंक नाशिल्ल्यान ताणें त्या सुवातीचो व्हिडिओ काडून धाडलो, जाका लागून पुलिसांकूय तो अडकल्ल्या सुवातीचो अदमास आयलो। ते उपरांत पुलीस कॉन्स्टेबल अभिनय मोळीक आनी ड्रायव्हर सुशांत कडेकर आनी घडणूक थळार धांव घेतली आनी जीवरक्षकाच्या सहकार्यान ह्या पर्यटकाक सुरक्षीतरित्या भायर काडलो।
वर्ल्ड कपान भारतीय पंगडान इतिहासीक कामगिरी करीत सेगीत 8वी फावट जैत जोडले. भारताच्या बॉलिंगे समकार दक्षिण आफ्रिकेचे बॅट्समॅन पुरायेन अपेक्षीत हरले. भारतान वट्ट 243 धांवड्यांनी जैत मेळयत पयली सुवात कायम राखली. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार बर्थडे बॉय विराट कोहलीन वन डे क्रिकेटीन 49वा शेकडो पुराय करून मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकराच्या विक्रमा वांगडा बरोबरी केल्या. साततीसाव्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत गोंयच्या आकांक्षा साळुंखेन स्क्वॉश खेळांत बायलांच्या गटात भांगरा पदक जिखलें. फायनलीत आकांक्षान तामिळनाडूच्या पूजा आरतीयाचेर 3-8-0 फरकान जैत जोडले. पदक वळेरेंत गोंयच्या नांवार आतां 11 भांगरा पदकां सयत एकूण 49 पदकां जाल्यात. And a really happy moment for me to represent Goa and win a gold medal for Goa. So I'm very excited and really grateful and happy at the same time. How tough was the journey till the top? I mean, how many games you played in? I played 5 matches to get to win a medal. So and all of them were okay. I mean, I feel like I played really well throughout the whole tournament. So I'm happy. I mean, definitely, like, right now we have 4 squash courts, and I would be very happy if we could get a gym alongside with a fitness trainer. We have this ground already right next to the squash court, and we can build like a holistic facility where one not only plays squash but actually trains to be a professional, which includes fitness outside of the squash courts and all the facilities like that. धार बांदोड्यात संजीवनी साखर कारखान्याच्या फार्मात आयतारच्यान ऊस कापणेक सुरवात जाली. हो ऊस खानापूर एग्रो कंपनीत धाडटले आनी फाटले फावट जितलो दर दिल्लो तेच दरान ओमूय दितले अशें संजीवनी साखर कारखान्याचे प्रशासक सतेश कामत हांणी सांगलें. कालच्यान आमचे संजीवनी फार्मार हार्वेस्टिंग स्टार्ट जाला शुगरकेनचे. आनी एक बरी गजाल म्हणजे जे गेल्या वर्साचे हार्वेस्टर आशिल्ले पळय तांच्यांनीच आज फुडाकार घेवन तांच्यांनी वेस्ट स्टार एग्रो वेस्ट कंपनी तांची स्टार्ट केल्या आनी तांणी सबंद गोंयभर शुगरकेन क्षेत्रांत ते हार्वेस्टिंग करतले. आनी तांणी ह्या फावटी तांची टोळी हाडल्या. सुमार एक 500 लोक आसा आनी तांच्यांनी आमकां पयलीं मागणी घाली की आमी स्टार्ट करतना तुमच्या आशिर्वादान आमचे संजीवनी फार्मारूच स्टार्ट करतले. त्या प्रमाणे तांणी कालच्यान स्टार्ट केलें. आतां हांगा आमच्या फार्मार सादारणशे एक 5 ते 10 दीसचें काम आसा आनी तें काम करून बाकीच्या क्षेत्रांत वतले. दुसरी गजाल म्हणजे तांचो एक रेकॉर्ड आसा की तें पेमेंट जें आसा पळय तें ताबडतोब करतले एक 8 दीस ते 15 दिसां भितर. आनी हो अनुभव आमकां गेल्या वर्सा आयिल्लो आसा. आमकां जी रेट ते दितले ते फेर प्रायस जो रेट आसा पळय गेल्या वर्सा आमकां दिल्लो पळय त्याच आदाराचेर आमकां मेळटलो. आतां हातूंत एक गजाल मेन म्हणजे कितें जी आमी हांगाच्यान कापता आनी ताजो जो टनेज येता ती पावती नाजाल्यार स्लीप नाजाल्यार जें इन्फॉर्मेशन आसा तेंय आमकां ते 1-2 दिसां भितर दितले. सो हातूंत खंयच एक दुबाव जावपाक जायना काय कोणे तरी कितें वयर सकयल कितें केलां जाल्यार. सो एक बरी गजाल फार्मरांक की तांचो ऊस कितलो काडलो आनी कितलो तांकां मेळटलो हें तांकां पयलींच कळटलें. नमस्कार. आमी संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याच्या हांगा आसा जे कालच्यान जो काल सांजे मेरेन ऊस तोडणी चालू केल्ली ती तोडणी आतां चालू आसा आनी जे टोळी हाडल्या ती झारखंडची आसा आनी हांगा संजीवनी साखर कारखान्याचो जो ऊस आसा तो ऊस मारपाक चालू केल्ले आसा. जो आतां फाटल्या वर्सभर अशी चर्चा आसलेली की आतां ऊस मारून व्हरतले खंय पूण पयलीं जे व्हरताले खानापूर लेला फॅक्टरीन थंय तूं आतां ऊस तोडणी जी करता तो ऊस खानापुरा व्हरपाचो आसा. आनी हो जो क्षेत्र आसा संजीवनी साखर कारखान्याचो सगळें क्षेत्र मारपाक कमीत कमी तांकां एक 20 दीस तरी लागतले ऊस सगळो मारून काडपाक. आनी आतां तूं पळयता की मोठ्या प्रमाणान शेतकरी म्हणटा की ऊसाची तोडणी जी करता टोळी मेळना जाली. आयज सद्याक शुगर फॅक्टरीच्यान सुरवात केल्ली आसा ही टोळी हाडून हांगा झारखंडच्यान ती चालू काम केल्लें आसा. हेजे नंतर बाकी शेतकऱ्यांक ही टोळी सगळ्यांक वांटून वयतली आनी सगळ्यांक मेळटली अशी एडमिनिस्ट्रेटर जो कामत आहा तेणी सांगलेलें आसा. आनी जो शेतकरी आसा जो कॉन्ट्रॅक्टर कोण हांगा नेमलेलो आसा
तो हेजी उसाची उचल करतलो आनी खानापूर लेला फॅक्टरीन व्हरतलो. गोमंतक टीव्हीच्यान दारबंदोडीच्यान एकनाथ खेडेकर. सुमित्रा गांवकार हिणे फाटल्या 6 वर्सां सावन शेंद्रा माडाच्या पानांचो उपेग करून पर्यावरण पूरक आणि ग्लोबल वॉर्मिंगाच्या काळात लेगीत जिवाक थाकाय दिवपी शेंद्री करपाची कला तिगोवन दवरल्या. तिच्या शेंद्र्यो करपी कलेच्या प्रवासाची काणी मांडपी पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो स्पेशल रिपोर्ट. आजच्या आधुनिक काळात लेगीत जाणट्यांनी जे कितें आमकां शिकयलां ताका भोव म्हत्व आसा. मागीर ती कला आसूं नाजाल्यार खंयची परंपरा, सण वा गांवठी वखदां. सैमान लिपिल्ल्या प्रत्येक बाबीचें म्हत्व लक्षांत घेवन तातूंतल्यान मनशाक कशी समाधानी आनी सुखी जीण जगची हें जाणट्यांनी वेगवेगळ्या पद्दतीन आमच्या मुखार दवरलां. सुमित्रा गांवकार ह्या बायल मनीस कलाकारान अशीच एक जाणट्यांनी शिकयल्ली शेंद्री विणपाची कला आयच्या काळांत लेगीत तिगोवन दवरल्या. ही सुमित्रा गांवकार स्वताच्या कलेची अभिमान बाळगुपी आणि आधुनिक जगात सैमान दिल्ल्या साधनांचो योग्य उपेग करून तातूंतल्यान पर्यावरणपूरक शेंद्री तयार करपी कलाकार. सुमित्रा फाटल्या 5 वर्सां सावन शेंद्रा माडाच्या पानांपासून शेंद्र्यो करता. हस्तकले वांगडा पर्यावरणपूरक आशिल्ल्या तिणें केल्ल्या शेंद्र्यांक खूब मागणी आसा. ह्यो शेंद्र्यो तयार करपाक वेळ लागता, मात एक बरे वस्तू तयार करून दिवपाचें सूख वेगळेंच आसता अशें सुमित्रा म्हणटा. आमी दोंगरार वचून हें हाडटा शेंद्रा माडाचेर आनी हाडटा आनी सुकयता आनी मागीर सुकतकीर कट करता आनी मागीर सायड करता सारकी बारीक आनी मागीर विणपा लागता. विणटा आनी मागीर शेंद्री करपा लागता. ते शेंद्रे शिंवता घालून. हय खंयच्यान शिकले तुमी हें करपाक शेंद्रे? आमगे आई घरची आई घरा कडेन शिकली. टायम भरपूर लागता 15 दीस एक करपाक. विणपा चड जाय ती जडपा 4 दीस जाय घालून 4 दिसांनी ती जाता. ही 15 दीस लागता म्हाका करपाक. 4 बाय 6 फूट 5 वर्सां जालीं. शेंद्र्यो विकपा खातीर आमी खासा अशी मार्केटिंग करूंक ना. लोक ह्यो शेंद्र्यो पळयतकीच व्हरपाक येतात. सध्या तरी फक्त माउथ पब्लिसिटींतल्यानूच शेंद्र्यांचो खप जाता. हे शिवाय आमी फेसबूक तशेंच व्हॉट्सएपाचो उपेग ह्या शेंद्रेंच्या खपा खातीर करता अशी माहिती सुमित्राच्या घरकारान दिली. ऑर्डर एकामेकाचे पयलीं ऑर्डर येतली बेश्टीच आमी कोणाक डायरेक्टली म्हणजे पब्लिसिटी तशें करून कांय ना. म्हणजे एकामेकाक पळोवन भिवन मागीर ते आपल्याक जाय म्हणटा, थोडे म्हणटा आपल्याक जाय म्हणटा. मागीर थोडे आमी फेसबुकार घालता, केन्ना केन्ना व्हॉट्सअप म्हणजे स्टेटस बिटस घालता, मागीर ऑर्डर बी येता. बेनिफिट्स कितें? बेनिफिट्स नॅचरल न्ही. नॉर्मली एक आतां मार्केटांतली रेडीमेड जी शेंद्री येता ती हार्डली 6 म्हयने ते इतले उरता, तेच्यान वयर उरना ती. म्हणजे ते हेजे न्ही ती कितें म्हणटा ती नायलॉन कशी ते तितले म्हणजे गरमी जाता न्ही. हे न्हिदले तुका गरमी बिरमी कांय जायना. ओके सो लोक उमेदीन व्हरता थोडे म्हणजे नॅचरल न्ही म्हणून व्हरता. कलेक पुजपी कलाकाराक खंय मरण ना. मन लावन कलेक सांबाळपी मनीस कलेक फुडले पिळगे मेरेन तरी पावयतातूच. मात ह्या कलेचें म्हत्व लेगीत तिगोवन दवरपाक म्हत्वाची भुमिका ते वठयतात. सुमित्रा गांवकार ही अशीच एक गुणी आनी सैमार मोग करून हेरांक लेगीत पर्यावरणा कडेन जोडपी कलाकार. मडगांवच्यान गौरांग प्रभू मळकणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंय सरकारान 4 चाकी वाहनांसयत फेरीबोटीत दुचाकी खातीर तिकेट लागू करपाचो निर्णय घेतला. दुचाकींक तिकेट लागू करपाक लोकांसयत आमदारांचो विरोधी पक्षांचोय विरोध. रायबंदर फेरी धक्क्याचेर आयतारा तिकेट दर वाडीव विरोधात काँग्रेस पक्षान आंदोलन केलें. सर्वसामान्य मनशाक फेरीबोटीचो तिकेट लावपाचो प्रस्ताव परवडचो ना. न्हंय येरादारी खात्यान अधिसुचोवणी जारी केल्या ती स्क्रॅप करची अशी मागणी काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी केली. आनी जर अधिसुचोवणी स्क्रॅप जायना जाल्यार न्हंय येरादारी कार्यालया मुखार धडक दिवपाची शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या. आमकां नाका
5 रुपयाची सुपारी बीजेपी सरकार भिकारी, 5 रुपयाची सुपारी बीजेपी सरकार भिकारी, 5 पैशाची सुपारी बीजेपी सरकार भिकारी, अरे 4 आण्याची सुपारी बीजेपी सरकार भिकारी, 4 आण्याची सुपारी बीजेपी सरकार भिकारी, अरे आमका नका दरवाढ 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 मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद. I call this very cruel on the part of the government of Goa. आजचे दिन म्हणतात तुम्ही, आजचे दिन होईन गेले. हांव सरकाराक एक सजेशन दिवपाक सोदता. सजेशन कितें? तुम सांगतात आमच्यान फेरी लुकसाणान चलोवपाक जायना. 4 व्हिलर हेवी व्हेकल्स तूं चार्ज करता. आमगे टुरिस्ट रेंट अ बायक म्हूण आसा, ते गांवांत रावना, ते टुरिस्ट येतात वयतात. जे डिसिजन सरकारान घेतला एंटी पीपल डिसिजन, एंटी डेथ, हो सरकार एक इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार आहा. जेन्ना बजेटरी एलोकेशन ह्या खात्याक दिलेले आहा, ऑलरेडी प्रोविजन केलेले आहा, आणि जेन्ना हे डिपार्टमेंट लॉसान वयता, न्हे न्हू ते लॉसान वयता, हे सोले कॉर्पोरेशन लॉसान वयताय, कित्याक बारीक जनतेक त्रास करपाक एक प्रयत्न हो बीजेपी सरकाराचो जाल्लो आसा. ह्या सरकाराक लोकांले पैसे, जनतेचे पैसे पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल घेवन कितलेशे इव्हेंट करपाक तांकां खबर आहा 24 बरें ना म्हणून, सेंटराक बरें जा म्हणून. आनी आज बारीक लोकांक जेन्ना 10 रुपया जावं जेन्ना एक वाडटा, तेन्ना बारीक लोकांक तेंगे घरांत जे मिडल क्लास लोक आहाय, जे मिडल क्लास लोक जेंगेली सॅलरी ह्या बजेटाचेर चलता, आज पेट्रोलाचे प्राइस, सिलिंडर सगळे वयता थिंगा रायज आसा. तर आमी लोकां बरोबर मुखार आसतले एज काँग्रेस पार्टी, एज कॉमन मॅन एंड एज ऑर्डिनरी सिटीजन्स. इट इज आवर ड्युटी. हे भ्रष्ट जुमला पार्टीचे सरकार कशे सामान्य गरीब जनतेक लुटता आणि फोंडान घालता हाचे एक क्लासीक एक्झाम्पल. श्वास घेतलो जाल्यार सुद्दां आमकां पयशे भरचे पडटले. सो म्हाका दिसता दिस इज अ कॉन्स्पिरसी, दिस इज अ बॅकडोर एंट्री फॉर करप्शन. बाब अमरनाथ पणजीकरान सांगलां तशें 16 तारखेच्यान हे इम्प्लिमेंट जावपाचें आसा. ताज्या पयलीं आमी सरकारा कडेन मागता की तुवें हे नोटिफिकेशन, खास करून मुख्यमंत्री आणि मंत्री हांणी हे नोटिफिकेशन फाटल्यान घेवचें ना जाल्यार म्हाका दिसता लोकां बरोबर काँग्रेस पक्षाक कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स ऑफिस बंद करचें पडटलें. 12 तारखेक दिवाळी, सो तुम्ही कितें लोकांक दिवाळीचे गिफ्ट दिवपाक सोदता? अरे सामान्य बारीक जनतेचे पळया मरे तुम्ही सांगिल्ले आजचे दिन हाडटा म्हणून, पूण हे तुम्ही बारीक गोर जनतेक त्रासान घालता मरे. जे लोक बाबडे स्कूटर घेऊन जे सकाळी कामाक वतात, सांजे घरा येतात, तांणी 10-20 रुपया दिवपाचे. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. सर्व आया मंडळींना नम्र विनंती आहे,
घरातल्या पोराथोरांना काजू खोबरं मनुका हे ढापायची संधी द्या. जरा जास्त झाला ना त्यासाठी आजच घरी घेऊन या सुहाना चकली भाजणी आणि सुहाना चिवडा मसाला. आम्ही गुणचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो